आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे कांगारू मदर केअर. आता कांगारू मदर केअर म्हणजे कितें तर बेबीक फक्त कॅप आणि डायपर्स घालून स्किन इट इज लायक गिविंग स्किन टू स्किन कॉन्टॅक्ट विथ द मदर. तर मदरीच्या चेस्टार बेबीक दवरतात आणि हेड भायर आसता आणि कवर करून दवरतात. सो स्किन टू स्किन कॉन्टॅक्ट जाता आणि बेबीचो टेम्परेचर सारको रेग्युलरायज जाता. तेतूर कितें जाता बेबीची अदरवायज जी एनर्जी ताका दुधांतल्यान मेळटा ती ताच्या वाडी खातीर वापर जाता. कशें आसता जर थंड पडले बेबी एक तर बेबी प्रिटर्म ल्हान तेंचे कडेन थंड पडपाचे चान्सीस जास्त आसता आणि थंड पडले जाल्यार परत गरम जावपाक तेंची एनर्जी सगळी वापरली जाल्यार ग्रोथ कसो जातलो. सो ते कांगारू मदर करून केअर करून ते टेम्परेचर रेग्युलायज करता. प्लस आवयक भरपूर दूध येवपाक मदत जाता. आवयचें आनी बेबीचें बॉन्डिंग वाडटा, अंडरस्टँडींग वाडटा. आवय खूब स्ट्रेस खूब कमी जाता आवयचें स्ट्रेस आनी बेबीकूय रोग प्रतिकार शक्ती वाडपाक मदत जाता. आनी बेबी सेक्युअर फील करता. मोस्ट इम्पॉर्टंट. अशें भायर स्पेसान आसता तेन्ना बेबीक दिसता आपूण पडटलो कसो, कित्याक पोटान आसतना तो सारको कवचान आसता. सो ते केएमसीन ताका सेम फिलींग येता. मोर सेक्युअर द बेबी इज द बेटर इज द ब्रेन ग्रोथ ऑफ द बेबी. आनी ब्रेन ग्रोथ बरो जाल्ल्या कारणान तेंचे IQ बरें जाता आनी फुडाराक ते ऑलमोस्ट नॉर्मल बेबी किंवा ताज्याहूनय चड हुशार आसतात.